जाल्यार ही अष्टगंधा कॉपरेटिव्ह जी सोसायटी आसा पळय तितून हे सगळ्या लोकांनी आनी खुबशे लोक आसा ते तांकां अजून इन्फॉर्मेशन ना म्हणून ते पावलेले ना पण सगळ्या लोकांनी हितून पिग्मी RD आनी FD घातलेले आसा ओके आनी हे लोकांक ते पयशे अजून तेंचे परते जे कितें दिवपाचे आशिल्ले पळय पिग्मीचे जावं RDचे पयशे आफ्टर मॅच्युरिटी पासून दिल्ली ना लोकांनी खूब टायम जालो मागता कितलेशेच म्हयने जाले वर्स जाले एक्चुअली इनफॅक्ट वर्स क्रॉस जाले आमी एक्चुअली तेंचे कडेन डिमांड करतात आमच्या पयशांचो पूण आमकां पयशे दिना आयज फाल्यां परवा अशेंच करीत आसा बरोवन दिल्ले आसा चॅक दिल्ले आसा तेंच्यांनी सगळे केल्ले आसा पण पयसो आयज मेरेन येना सो विचारल्यार म्हणटा आमी लोन घातलेलो आसा रिकवरी चालू आसा म्हणटा म्हणजे लोन दिला जाल्यार दिला कितल्या लागांक तुमी हेचो अकावंट ते आमकां दिना ऑडिट तेंची जालेली ना तेंच्याच कॉपरेटीव सोसायटीन एक्चुअली आमकां पुलिसांकूय लेटर केल्लें आसा की ते ऑडिट करपाक दिना ओके सो तेणी जर ऑडिट करपाक जर दिना जाल्यार कित्या खातीर दिना तुमी लोन दिला जाल्यार कितल्या लोकांक दिल्लो आसा रिकवरी येता जाल्यार कितली येता ह्यो अकावंट कोणा कडेन आसा लोकांक तर आमकां सांगीच ना ते आनी जर म्हणटा रिकवरीचो पयसो लोकांक दिल्लो आसा कोणाक दिल्लो आसा आमकां जाल्यार कोणाक गावूंकच ना आमकां पयसो दिल्लोच ना कोणी सो तशे कितलेशेच लोक आसा आमचे तांकां पयसो दिल्लो ना सो आतां तो म्हणटा आपणे म्हणटा ही सगळी डिटेल म्हणटा आपूण तुमकां सांगूंक शकना एक्चुअली आमचोच पयसो भायर घातला आमकांच सांगूंक शकना म्हणटा जो म्हणजे कोणाक सांगूंक शकता तुमी आमच्या डायरेक्टराक सांगूंक शकता म्हणटा डायरेक्टर तेंचो आयज मेरेन कोण येना तेंचो डायरेक्टर कोण येना आयज मेरेन ओके सो तेंचो डायरेक्टर काय येना तेंचे चेअरमॅन वायस चेअरमॅनांचे जर तेंचे काय सारखे आसना उलोवपूच ना तेंची मिटींग घे सांगलेली पयली हेच्या पयलीं आमी कोलवाळे पुलीस स्टेशनार गेल्ले लोकांक घेवन थोड्या तेंच्यानी सांगलें तांकां बाबा तुमची कमिटी सगळी आसा तांकां घेवन लोकांक घेवन बसा तांकां सांगा कितें तेच करपाक ते रेडी ना कोणूच येना आयज मेरेन तर हांवें डायरेक्टरांक हॅसर पयलेंच ना सो आतां तो कितें म्हणटा डायरेक्टर तेंचे फोनूय उखलिना काय ना सो आतां म्हणटा तो आपूण आमी ताका सांगलें बाबा तुजे डायरेक्टर जर फोन उखलिना जाल्यार तूं कंप्लेन कर एक तूं तेंचे अगेन्स्ट कंप्लेन कर तो म्हणटा आपूण तेंचेर कंप्लेन करूं शकना मागीर तांकां साहेबान सांगलें तूं करूं शकता कंप्लेन तेंचेर कंप्लेन कर आमी तांकां हाडटा सो आतां तो कंप्लेन तेणी बरयल्ले आसा हो मॅनेजर ओके हो मॅनेजर सर म्हाका सांगा आयज म्हाका सांगा आयज जे सगळे लोक डिपॉझिटर जे हांगासर जमले आसा नेमके कित्याक जमले आनी तेंच्यांनी आवाज जो केलो पळय तेचेर उत्तर तुमी कितें दिलें तांकां रिकवरी जाल्या उपरांत पेमेंट जातले रिकवरी ऑल पेमेंट डिपेंड ऑन रिकवरी तेंचे म्हणा की रिकवरी बरीच वर्सां जाली जावंक अजून तांचो पेमेंट तांकां मेळोंक ना प्रोग्रेस चालू आहा रिकवरी चालू आसा पण कितल्यांची रिकवरी येता आनी तो पूण बोर्ड ऑफ मेंबर हांगासर कितल्या लोकांक लोन दिल्लो आसा हे कोणाक सांगता तुमी तेंचो म्हणणें आहा की बोर्ड ऑफ मेंबर जितले आहा पळय ते अजून हांगासर केन्ना आमकां दिसोंक ना म्हणून कित्या खातीर नेमके तुमचे बॉस म्हणटा न्ही तुमी ते आमचे बॉस म्हणटा ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांचे आन्सर हांव कशें दिवं कितें त्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तशें म्हणजे पयशे घेताना बँकेन आयकताना आमी कोणाकडे आणि आमचे पैसे दिवपाचे ते काय करना म्हणून तुम्ही कितें करता आमकां लिस्ट दिना तुम्ही कितें घेतला तुम्ही एक्शन घेतला कितें एक्शन घेतला रिकवरी चालू आसा नाही रिकवरी करून खंय घालता तो कोण आमकां सांगता पूण अजून कितले जाणांचे मेवले पयशे ते सांगा कितले जाणांचे मेवले सद्या मेरेन पयशे अकाउंट होल्डर कितले आसा अकाउंट होल्डर्स कितले आहा टोटल लोनी ना तो अकाउंट होल्डर त्यांचे मेळोंक ना पयशे अजून FDचे एक्झॅक्ट नंबर तुका आय डोंट नो एप्रोक्सिमेट सांगा कितलो आहा एप्रोक्सिमेट 200-300 आसतले तो 300 लोकांचो पेमेंट अजून जावंक ना म्हणजे जो लोन तुम्ही दिल्लो आहा पळय भायर तो रिकवरी अजून जावंक ना लोन ना पण पेमेंट दिता पळय व्हेरी स्लो पेमेंट ज्यांच्यांनी लोन अजून भरूंक ना पळय तुम्ही भायर घातला पळय तेचेर तुम्ही कितें एक्शन घेतला सद्या मेरेन जातली म्हणजे अजून मेरेन जावंक ना तेंचेर अर्बन बँकान मॅनेजर आसलो चोरून खाल्ले आणि आता हांगाच चोरली बँक तेणे सेम पॉलिसी हांगासरूच यूज केला आणि लोकांक फोंडान घातल्या लोकांचे पयशे सगळे डिफॉल्टरांचेर अजून कित्याक घालूंक ना केस
कित्याक घातलेली ना कित्याक ते पैसे भरता ते पैसे भरता ते पैसे भरता हे करना. आणि तो कित्याक ते सगळ्यांचे घातलेले ना. घरात पैसे भरून तू राहिला आता तो खंय चाललो? आता तुम्ही खंय वयता आता खंय वयता? आता खंय वयता कित्याक वयता ते आपयता म्हाका ती चलोवं येवंक ते ते ना तू कितें घेवन येता तेंच्याकडे तू कितें घेवन वयता हा? बरयला कोणी कंप्लेन कोण करता कंप्लेंट थंय दी म्हणून द्या. कंप्लेन कोण करता हा कितें कोणाचेर कंप्लेन करता तू इन्फॉर्म कर आपणाची डायरेक्टर नॉट अटेंडिंग हा इथे दिसते ती चालू डायरेक्टर नॉट अटेंडिंग योर कॉल मरे डायरेक्टरचे नाव आणि हे घेवपा जाय नाव ऍड्रेस ताणें बरोवंक ना तेजो रिपोर्ट कोणाक दिता तू आता ही रिकवरी करता म्हणटा तेजो रिपोर्ट कोणाक दिता ऑफिसान ते येत ना तर तांकां रिपोर्ट कसो पावता तर तुजो फोन उखलिना ते ऑफिसान येना तेंचो रिपोर्ट तुमचो तो रिकवरीचो रिपोर्ट तेंच्याकडे कसो पावता बँकूय बंद आसता रिकवरी समज पेमेंटाक आयले जाल्यार ते रावता कोण कोण घेतलो स्टाफ ना कोण स्टाफ ना जेन्ना जेन्ना टोटल आता बँकेन स्टाफ कितलो हा रिस्पॉन्ड करता तेंच्या स्टाफ कोणाक कोण नाल्यार कोण करिना स्टाफ सगळं सोडून गेले स्टाफ सुद्धा ना कोणाचो आणि ते पैसे समज रिकवरीचे पैसे फारीक करून आयल्यार बँक बंद आयल्या दिसा बँक बंद तेंचो रिपोर्ट तुजो रिकवरीचो तुम्ही जसं म्हटलं की टोटल जे कितें आहा पळय डॉक्युमेंट वगैरे रिपोर्ट तुम्ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांक सगळं पावयता म्हणून सो त्यांच्या कडसून मागीर तुमकां फीडबॅक कितें येता ते रिकवरीक ते स्वता येतात ते स्वता कोण येना ना हांगासरलो तो डेटा जो आहा पळय तो तुमी सगळो बोर्ड ऑफ मेंबरांक आनी डायरेक्टरांक पावयता न्हू सो त्यांच्या कडसून फीडबॅक कितें येता तुमकां डिफॉल्टर आम्ही जे गरज आसा ते येतात ते पर्सनली येतात आम्ही पर्सनली टू टू विजीट करता डायरेक्टर हांव पर्सनली लोकांच्या दारार वयता रिकवरी ते गोईंग ऑन प्रोसेस चालू आसा तो एवरी वीक वी आर गोईंग एवरी वीक एवरी सॅटर्डे म्हणले येता सॅटर्डे आम्ही एवरी वीक वयता आनी सांगून येता फाल्यां येतले परत ती पळयली कितले जाण वयता वयताना 4 जाण वयता तुम्ही कितल्यांच्या घरान वयता कितल्यांच्या घरान वयता कितल्यांच्या घरान साहेब हिंगासरूच आसा न्ही सर 2 मिनटां डेट भरून स्टाफ मला मारून पैसे लोकांक तुम्ही डेटी लोकांक तुम्ही डेटी कशे दिले तर लोकांक तुम्ही डेटी कशे दिल्यो काय डिटेल काय लोकांक तुम्ही डेटी कशे दिल्यो लोकांचे बुक रिक्वायर केले खंय दवरले तुम्ही स्टॅम्प बीन करून दिल्ले आसा ते कशे दिले तुम्ही बेज ऑन आमकां कोण तरी फायनान्स करता म्हणटा तेजो फायनान्साचे कितें जालें फायनान्स जावंक ना ते तेजे जावंक ना फायनान्स ओके आता तुम्ही एवरी सॅटर्डे म्हणटा वयता पळय तर तो पयसो हाडून खंय घालता एवरी सद्या पैसे मेळना मागीर केन्ना गावता मागीर तेंगेर वचून बसून चाये गेले बसले आनी तिका रिकवरी म्हणटा कितें तरी सारकें फॉर्म डिसिजनां कितें तरी घेवंक जाय न्ही तुमी लोकांक सगळ्या खारा घातलेले आसा तुमी हा लोकांचे चेडवाचें लगीन चुकता थंयसर ना ना तुम्ही असो हात दाखयनाका सर तुमी हात दाखोवपाच्या कंडिशनानूच ना तुमी आमचो पयसो घेतला आमी तुमकां हात दाखयतले लोकांचो हांव तुज्या कडेन असो हात धरून मागता न्ही दी मरे तूं दी मरे हांवूय हात असो धरून मागता मरे दी मरे तूं ह्या एजीचो लोक ती बायल मनीस सगळो काम धंदो सोडून तुमच्या लोकांच्या घराच्या कामां अडवली आसा लोकांनी इंटरेस्टाचेर पयशे उगलून बाबा लोन भरलेले आसा फुडले 3 कोटी डेट दिला माझ्या कॅन्सल माझ्या 50,000 खातीर मार्केटांतले आनी 50,000 माझे इंटरेस्ट जाल्लो मरे उगलून हे जे रावले तुम्ही रिकवरी करून दितले लोक मरता वरता ते तुमकां पडलेले ना तू रिकवरी एवरी सॅटर्डे बस त्यांच्या कडे कोणाकडे लोन घेतला आणि त्यांच्याकडे चाय पी आणि काय करनाका वयता जाल्यार कितें रिपोर्ट आहा तुम्ही गेल्ले म्हणून त्यांच्याकडे कितें रिपोर्ट आसा पुलिसांक घेवन गेले तुम्ही मागीर पुलिसाकडे गेल्ले ते तुम्ही कितें सांगला आता तुमकां तेंच्यांनी काय ते सांगून फोटो मार ती चावी मिळवली गाडी लायसन मंदिरात सांगला चावी लायसन सांगा अरे सांगला फोटो मारा हेजे लायसन चावी हांव दितले अजिबात ना तेच
तर तुम्ही आता सगळं कोलवाय पुलीस स्टेशनार वयता? गोलाय पुलीस सगळे वयता. ओके. कित्याक म्हणून नेमकें? आता जे कितें आहा ते बाकीचे तेंचे 8 जाण थंय पयलीं दोगांना आपत कृष्णा म्हणून एकतो तेका आपोवपाक गेले वगैरे सो तेंची थंय येता हांगा आमी सगळे थंय वयता. वयता तूं बेस्ट वचना येता. हांव म्हणटा